साखळे शाराक तेकून आशिल्ल्या कारापूर गावातल्या कोळम तळयाचो बांद आयतारा फोडून या तळ्यातले उदक आनी गाळ भायर सोडलो। तळे फोडिल्ल्यान अंदूय या तळ्यातले गोडे नुस्तें धरपाक नुस्तेमोगी खव्यांनी तळ्याचेर गर्दी केल्ली। पावसाळ्यांतली प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून दर वर्सा पावसाच्या तोंडार कारापूर वाठारांतले कोळम तळे फोडटात। हे आसा कारापूर वाठारांतले लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ले कोळम तळे। दर वर्सा पावस लागीं पावतकीच ह्या तळ्याचो बांद फोडून तळ्यांतलो कोयर आनी घाण भायर सोडटात। ह्या तळ्यांत दर वर्सा व्हडा प्रमाणांत गोड्या नुस्त्याची पैदास जाता। बांद फोडटा म्हणटकीच लोक ह्या तळ्यांतले नुस्तें धरपाक गर्दी करतात। आज ह्या तळ्याचो बांद फोडला देखून दर वर्सा प्रमाण ह्या तळ्यातले नुस्तें धरपाक लोकांनी गर्दी केल्या। पळयात लोक कशे नुस्तें धरतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।